भयणीनो रामाचो आयतार ह्या जेजूच्या कश्टांचो आयतार हो भाग्यवंत हप्तो प्रारंभ करचो आयतार जेजूच्या कश्टांचो मरणाचो आनी जीवनपणाचो हो बोवा पुरबायचो आमोलीक घुट पवित्र सभा भक्तीन आचरण करता आसतना 2000 वर्सां आदी कितें घडलें तें घडीत आज आमी उडास काडन कशें त्या लोकांनी जेजूक राय म्हूण मानून घेतलो दाविदाचो पूत म्हूण मानून घेतलो आनी ताका तांणी मान केलो त्या सुत्रांनी आमी आतां सांगाता गायन करया जय 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 दाविदाच्या पुता सदैव सोम्याचे नावी येता तो प्रितीच्या बाबा भयणीनो प्राचीन काळ सुरू जाला तेन्ना हांव दोंडवळेन आनी प्रिती मोगाच्या कन्यांनी आमची काळजां तयार केल्ल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्या पवित्र सभे बराबर सम्या जेजूचो पास्काचो गूट संभ्रमोंक सुरू करता हो गूट म्हळ्यार ताचें कश्ट मरण आनी जीवनपण तो शेवटाक पावोवंक जेजू आपल्या काशा जेरुसलेच्या शारांत भितर सरलो देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी क्रुसाच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत आनी महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळच्या खातीर जिव्या भावार्थान आनी भक्तीन तारण दितेल्या ह्या प्रवेशाचो उडास करून सम्याच्या फाटल्यान वसोया आमी प्रार्थुया सर्पद्वेदार ससनाच्या देवा तुझो आशीर्वाद घालून ह्यो थाळयो तूं पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्तायचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सगळींच्या जेजुऱ्याक पावोवंक आमकां फावो कर जैन तो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक जय 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 दाविदाच्या पुता सदैव सोम्याचे नावी येता तो इस्रायेलीच्या राया जय जय ताका लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान एक दीस जैतुनाच्या मुखार त्या दोंगरा बोगलेक आसच्या बेतपाचे आनी बेतानिया लागीं पावतस जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडलें अशें सांगून तुमचे समकर आसा त्या गांवांत वसात थंय भितर सरतस एक गाडवाचें शिंगडू ताजेर कोणूच अजून पर्यंत बसोंक ना तसलें बांदलेलें तुमकां मेळटलें ताका सोडात आनी हांगा हाडात ताका कित्याक असो तुमी सोडटात अशें कोणी तुमकां विचारी जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून ताका सांगात धाडलेले ते गेले आनी सांगलेलें तशें एक गाडवाचें शिंगडू तांकां मेळ्ळें त्या शिंगडाक ते सोडटा आसतना ताज्या दर्यान तांकां म्हळें त्या शिंगडाक कित्याक सोडटात तुमी पूण तांणी अशी जाप दिली सोम्याक ताची गरज आसा देखून आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलें आपली आंगली त्या शिंगडाचेर घालून जेजूक ताजेर बसयलो तो वेता आसतना लोक आपली वस्त्रां वाटेर पाटलयताले आनी जैतुनाच्या दोंगराचे देंवते लागीं पावतस ताच्या शिसांचो जमो ताणें केल्ल्या सगळ्या विजमितां खातीर व्हडल्या काळ्यान कुशलकायेन देवाक असो वाखाणूंक लागलो सर्वेस्पराच्या नांवान येता त्या रायाक जय सर्गात शांती आनी उंचांतल्या उंच वैकुठांत वाखाणणी लोकां मदल्या थोड्या फारिजेवांनी ताका म्हळें गुरुजी तुझ्या शिसांक भूत सांग आनी ताणें तांकां असो प्रतिफळ केलो
हे वरले रावती जाल्यार फातर बोट घालतले म्हूण हांव तुमकां सांगता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे बाबा भयणीनो, प्लुटार्क म्हणलो एकलो ग्रीक असो बरयणार रायांचे जैत संभ्रमच्या विशांत वो अपुर्बायन बरयता. हे घडीत दिवन रायांचो संभ्रम कशे संभ्रमतले म्हूण सांगून तो ताच्या बुकांत विवर्शिता. अमेलियुस पावलुस हो रोमाचो जनरल, ताणे मेसिडोनिया ह्या राज्याचेर धाड घाली आनी मेसिडोनियाचो राय सोडलो आनी अमेलियुस पावलुस जिखलो. अमेलियुस पावलुस ताचे जैत अशे संभ्रमान आचरण करता. एक दीस न्ही, 2 दीस न्ही, 3 दिसाचो व्हड संभ्रम. हो जैते व्हड पुरुषांचो संभ्रम भावा भयणीनो. पयल्या दिसा तो अशें बरयता, दुस्मान रायाताव ताणे हाडिल्ल्यो जायत्यो कलाकृती, आर्ट वर्क, हे सगळे ओन वरचो संभ्रम आणि त्याच्या बराबर जायतो लोक गितां गायन करतात, आवाज आनीक सगळे लोक उल्हासान संतोषान मार्गार पुरुषां कडेन तेच आसात. पयलो दीस संपलो, दुसरो दीस आनी त्या दिसा ताणें दुस्मान रायातावन हाडिल्ले झुजां हातेरां असो संभ्रम. परत्यान उठलो पुरुषां आनी ह्या पुरुषां वेळार झुजां हातेरां काणकोण वरचीं आनी परत्यान आवाज, गितां गायनां, नाद आनी सगळे लोक संतोषान ह्या संभ्रमांत आचरण वांटो घेवचो. आनी तिसऱ्या दिसा भावा भयणींनी स्वाधीन केल्ली आस्त बदीक, जायती आस्त बदीक मेसिडोनियाच्या रायातावन ताणें आपणाची जावन केल्ली. 250 पाडे आनी हे पाडे तांची शिवां भागरां नेटयल्यांत आनी 17,000 पावंडां भांगाराची नाणी. हे सगळे घेत आसतना रायाच्या मुखल्यान तो लजिस्ट राय, मेसिडोनियाचो राय आनी ताचे कुटां विचित्र पळोवया भाव भयणीनो. लोक संभ्रम करता, जैतुनाची गितां गायन करता, पूण ताच्या फाटल्यान सलवल्लो राय लजिस्ट जावन ताच्या कुटुंबा सांगता संक करता. आनी निमाणे अमेलियुस रोमाचो जनरल जांबली रंगाचो गयाळ मुस्तायकी न्हेसोन भांगरान विणलेली ताची मुस्तायकी आनी हे सगळें घालून जैतान प्रवेश जाता आसतना परत्यान कितें गायन आनी कितें संभ्रम, कितें गितां आनी कितें वर्णन, हे सगळे संवसारी रायान एक जैत आपणायत आसतना कसो संभ्रम म्हूण सांगून तो बरयता. भयणीनो, आज आमी आनी एक संभ्रम करता. तो संभ्रम जावन आसा रामाच्या आयतराचो संभ्रम आनी ह्या संभ्रमाक जेजूच्या कश्टांच्या आयतराचो संभ्रम म्हूण आमी म्हणटा. आनी 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्त राय जावन कसो प्रवेश जालो आनी ताका ती आशा नासली तरी त्या लोकांक ताचे ते कसलो मोग आसलो, अभिमान आसलो आनी त्या देखून लोक पयलेच राखून रावला जेरुसलेमाक जेजू प्रवेश जावच्या संदर्भाचेर. आनी तांच्या हातांनी ओली उरुखाच्यो थाळयो घेवन आनी तांची वस्त्रां रत्नीर हात लावन जेजू क्रिस्ताक ती नमान करतात, मान करतात. आमी आतां गायन केले, सर्वच प्रचार आमी येता त्या देवाक अति गुणनाथी दावीदाचो पूत तो मनशागळाचो सोडवणदार तो म्हूण सांगून सगळे लोक ताका मान करतात. आनी जे कितें जाकारिया प्रवाद्यान बरयल्ले 9व्या अध्याय 2व्या पंक्तींत ते जेजू थंय प्राप्त जाता. आनी ताणें कितें बरयलें आनी अशें बरयलां जाकारिया प्रवाद्यान 9व्या अध्याय 2व्या पंक्तींत, सियोनाच्या दुरे व्हड उल्हास कर, जेरुसलेमाच्या दुरे संतोषान बोग मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो नितीवंत आनी जैतवंत, तो खालतो गाडवार बसून येता. भाव भयणीनो, समी जेजू क्रिस्त गाडवार बसून आयलो आनी वाजेर आमी आयकले गाडवाचे शिंगरू म्हूण सांगून. भाव भयणीनो, गाडाव पयल्या सुवातेर एक किळमन जात म्हणलें आमी समजता. ताका बापाच्या गाऱ्या खातीर कात्ते चाकरी करूं म्हणटा आमी. एक गाडाव आनी गाडवाचे शिंगरू म्हळ्यार गाडवाचे पील म्हणून अर्थ.
आणखी ल्हानपण आणखी खालतेपण आणि हाचेर बसून जेजू येता. जेजून आपणाच्या सगळ्या 3 वर्सांच्या पब्लिक जिवितांत 3 फावटी मात्र आपणाची गरज व्यक्त केली. पहिले फावटी ताणे समारियाच्या स्त्रियेकडे एक दीस जेजू पुरासाणेन जाकोबाच्या बांयच्या खाट्यार बसून आसलो आणि थंय समारीची स्त्री उदक ओडूंक आयिल्ली. जेजू तान लागली आणि पयले फावटी ताणे घर सांगली त्या स्त्रियेकडे, बाये म्हाका इल्लें पिवंक उदक दी म्हूण सांगून. दुसरे फावटी भावा भयणीनो जेजून उसारिल्ली गरज आयच्या बादेर आमी आयकली. आणि तिसरी गरज जेजून वापरिल्ली कुसारून कळत आसतना आणि ती ताणे विशांत म्हाका तान लागता म्हूण सांगून. भावा भयणीनो आयची गरज आमी समजून खाण घेवयेत. ताणे म्हणे शिसा लागीं वचा आनीक तुमकां एक गाडवाचे शिंगरू मेळटले, गाडवाचे पील मेळटले, ताका तुमी सोडून हाडा. हाडटाना कोणी तुमकां विचारीत जाल्यार धनियाक आमच्या धनियाक ताची गरज आसा म्हूण तुमी सांगा. आणि ते गेले भावा भयणीनो आणि ताणें शिंगरू हाडले आणि ताचेर बसून जेजून बापूबायचे जैताचें पयन केलें आणि लोकांनी ताका राय म्हूण सांगून मान केलो. भावा भयणीनो ह्या वेळाचेर थंय आसले जेजूक बसनातले व्यक्ती म्हणा लागले, मेस्त्री तुज्या शिसाचें तोंड दाखय. आणि जेजू कितें म्हळें, जर तर हे म्हणजे शिस तोंड थांबतीत हांगा आसले फातर उलोवंक सुरू करतीत. भावा भयणीनो केदां म्हणी फातरान उलयले तुमी आयकलां, फातर बिलकुल उलयना. पूण जेजून सांगचे बापूर गायचे उतर पळया, जर तर ते म्हणी तोंड दाखतीत पूण हे फातर उलोवंक सुरू करतीत कसलो विपर्यास जेजूच्या जिवितांत. भावा भयणीनो मनशाची तोंडां दाबून दवरूंक जायनात. केदां बरेपण जाता ते आज न्ही फाल्यां लोक सांगतास. आणि तशें जेजू खालतेपणान तो राय तरी तो देवाचो पूत तरी मनशाबळाची सुरवण करता आसतना गाडवाचेर बसून तशेंच मनशा जिवितांत खालतेपण गरज आसा, विधेयपण गरज आसा म्हूण सांगून सगळ्या मनशाबळाक शिकयता. भाव भयणीनो क्रिस्तांव जिणी सादी जिणी, खालती जिणी, कश्टाची जिणी, खुर्साची जिणी, पूण हाच्या सांगता विधेयपणाची. विधेयपण देवाक आनी देवाच्या मनशा. आणि ह्या मुखांत्र जेजून सुरवण केल्ली तो बापाक खालतो जालो, तो विधेय जालो, खुर्साचे मरण पर्यंत तो खालतो आनी विधेय जालो म्हूण सांगून आज आमी गायन करता. क्रिस्त आमचे पासूद अशें आमी गायन करता. भाव भयणीनो आमची क्रिस्ती जिणी सादी खालती सगळ्यात समर्पणाची आणि विधेयपणाची आणि देवाच्या खुशे खालती मानगाची ह्या सगळ्या भाग्यवंतांतल्यान तशें करूंक आमी प्रयत्न करया. जेजून आमकां वरती एक दिल्या. तर हांव एक फिल्माक गेल्लो आणि हे फिल्म जावन आसा स्टेन्सा विशांत. तो जावन आसलो ग्राहम स्टेन, ताची बायल ग्लॅडिस स्टेन आणि ताचे 2 पूत फिलीप आनी तिमोथी. आणि हे गणित तुमी जाणात 20 वर्सां आदीं घडलेले त्या गणिता विशीं हांव सांगना. पूण भाव भयणी फिल्मांत गोवा पुरव्याचे संगत ल्हानशा भुरग्यां हांव प्रेर आनी तुमचेर आसतली. आयकतना हांसू आयलो म्हाका, पूण गंभीर आनी नियाळ करचे जाल्ले विशय. हे भुरगे खेळटात आणि ग्राम स्टेनाचे 2 चरके तांबडे गोरे ऑस्ट्रेलियाचे हे खेळटा आसतना तेणे एकलो व्यक्ती येता, एक पत्रकर्त, तो ह्या सगळ्या कुटुंबाक देसवाड करून नांव पाड करून आणि ख्रिस्तांपण नाश करून घेवचो मनीस. आणि ह्या भुरग्यांनी खेळटा आसतना त्या एका भुरग्याचो शॉट पडलो जाप जाता आणि तो म्हणटा तूं बरें क्रिकेट खेळटाय. तो म्हटलो खेळगडी जातलो. ताका तो म्हणटा म्हाका सचिन तेंडुलकरा बरी जायचे. सचिन तेंडुलकर जायचे म्हणटना ताका इल्लेशे वायट दिसले. तो म्हणा लागलो तूं ऑस्ट्रेलियाचो न्ही वे, तुवें सचिन तेंडुलकर कशें जावचें, तूं भारताचो न्ही. तेन्ना तो गोवा पुरव्याची जाप येता आनी म्हणटा वी आर ऑल फ्रॉम डस्ट, वी आर ऑल फ्रॉम डस्ट. आमी सगळी धुळीचे. भाव भयणीनो उडास कर मनशा तूं जावन आसा धूळ आनी धुळीक तो फाटी येतलो. ह्या शब्दांनी आमी सीस बुधवार आनी क्रिसमस काळ प्रारंभ केल्लो. धुळी मातयेचे तरी जेजून कश्टा मरण आनी जिवानपणा मुखांत आमकां भाग्यवंतपणाक उबारला, ससनाच्या जिविताक उबारला, जिवानपणाचे वत्ते देणे ताणें आमकां लाभयला. आनी त्या देखून हो सगळो विस्तेर जेजूचे कश्ट मरण आनी जिवानपण ह्या भाग्यवंतांतल्यान नियाळ करता आसतना आमी सादेपणान, खालतेपणान, विधेयपणान ह्या भाग्यवंतांतल्यान प्रवेश जावया आणि असली क्रिस्ती जिणी जियोंक
त्रिएक देवाक समेस्तांक बेसावांनी बरोवन दी आमेन. होसाना होसाना दाविदाच्या पुता गव्या होसाना 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 सौम्या नावी येता ताका होसाना प्रजेन मोगान स्वागत केलो